प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्तान निमाण्या जेवणार आणि तरेकवार सुवातांचेर मोगाचें उलोवप केलें आनी उलयलो तें ताणें कोरण्यांनी करून दाखयलें आनी हाचे वरवीं मोगाचे संबंद ताणें बांदून हाडले. मोग आमच्या जिवितांत ना जाल्यार कितें तरी उणें आसा, कित्याक मोगा विरेत आमच्यान जिवंक जायना. आंकवार मारेचें जिवीत मोगाचेंच जालें. देवा सोबे मोग, आपल्या कुटुंबा सोबे मोग आनी दुसऱ्या सोबे मोगाचे संबंद बांदले. देखून ह्याच्या नोवेनांचो आमी विशय घेतला. मारयेन केलें तशें जेजूची मोगाची आज्ञा पाळून सगळ्या थंय मोगाचे संबंद बांदून हाडुया. तर हो आयचो विशय मनात धरून देवाचें उतर आतां शिताबेन आयकुया. भाग्यवंत पावलोन कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचे मुणयारी आनी देवाच्या गुटाचे कारभारी कशे मनशांनी आमकां लेखचे. कारभाऱ्या सोवे हो गूण गरजेचो. जोण एकलो कारभारी विस्वासी जावंक जाय. तुमी वो मनशाचे खंयचे न्याय सोबेन म्हजी नीत केल्ली जाल्यार हांव कसलीच पर्वा करिना. म्हजी नीत हांवूच पर्यान करिना. म्हज्या अंतस्कण नितळ आसा, पूण हाका लागून हांव निरपराधी म्हूण समजना. म्हजी नीत करपी एकलो सोमी. म्हणटच आदी फुडें सोमी हे पर्यान कोणाचीच नीट तुमी करूं नये. तेन्ना काळोखांतले गोठ तो उजवाडा हाडटलो आनी मनशाच्या मनांत लिपून आसलोल्यो येवजण्यो उगडाप्यो करतलो आनी तेन्ना देव जोण एकल्याक फावो ती शाबासकी दितलो. देवाचे उतरे. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देश भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सोबें आसूं सगलो तुजो संतोष. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. सबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेपण उजवाडट्या दिसा परी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दोनपारच्या वता वरी परजळटलें. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. वायटाक पाट कर, बऱ्या कोन्यांक लाग. सासणाक तोखता तसले तुका तिकाण मेळटलें. कित्याक बरें ते सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो कधीच सांडचो ना. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. आकांताच्या वेळार तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शरणा येतात म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातान आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक सोय. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सादुकींक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिसेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदलाक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, सोमुर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून पोर्तिपाल केलो, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगळ्यांहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण हाचेच सारको दुसरो आसा तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्या आसात.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वकाने तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताताय भयणी बाबानो, आयचो विशय मनात दवरून इल्लोसो नियाळ आमी करुया. एका देव संदेशकाराची काणी तुमकां सांगता. एक देव संदेशकार कॅटेकिस्ट आसले. पिरगोजीन जायतो बरो वावर करताले आनी तशेंच आपलो कुटुंब देवाच्या मोगाचो आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवोवचो असो ताचो आवंडो आसलो. तिची सासूमाय तिका जाय ते वायट करताली. तिच्यो खबरो दुसऱ्यांक सांगताली, घरांतलो सगलो वावर करूंक लायताली, दोतोन शिकयता म्हूण आनी पिरगोजेन हेल्प करता म्हूण बेजार जाताली आनी आदी. पूण हे संदेशकार हे सगळें देवाक भेटयताले. एका दिसाक ह्या संदेशकाराची सासूमाय दुयेंत पडली. संदेशकारान तिका हॉस्पिटलान व्हेली, तिच्या सांगाता रावली, तिची सेवा केली आनी जाता तितलो मोग तिणें दाखयलो. आपणाक इतलें वायट केलां आसतना लेगून ह्या संदेशकारान सेवेंतल्यान आपलो मोग तिचे सोबे वांटलो. जेजूचें उतर आपल्या जिवितांत तें जियेता. जेजूची मोगाची आज्ञा पाळून मोगाचो संबंद बांदून हाडटा. तांची सासूमाय आपले मन बदलता आनी आपल्या सुने लागीं बोगसणे मागता आनी त्या उपरांत ताचो कुटुंब मोगाची आज्ञा आनी मोगाचो पोरमोळ दुसऱ्यांक शिंपडावंक वावुरतात. आयज देवाचें उतर आनी आयचो विशय आमकां मोगाच्यो आज्ञा पाळून मोगाचे संबंद बांदून हाडूंक आपयता. कशे भाशेन आमी मोग करचो आनी कोणाचो मोग करचो ते देवाच्या उतराच्या उजवाडान पळोवया आनी आमच्या जिविताक संदेश घेवया. पयल्या सुवातेर सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोलान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 37 अशें आमकां सांगता. खरेंच आमचो पयलो संबंद देवा लागीं, कित्याक देवा तावन आमी येता आनी देव आमचो मोग करता. आपल्या मोगान तो आमकां राखता, बक्षिता आनी आमकां बेसावांनी भरता. तर होच मोगाचो संबंद आमच्या पुराय जिवितांत आमी दवरूंक जाय म्हूण पयलो उपदेश आमकां शिकयता. दुसरें म्हणटा ते, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. मॅथ्यू 22 वर्स 39. मनीस जुवो न्हय, पूण आमकां एकामेकाचो मोग आनी सांगात जाय. दुसऱ्यांचो मोग करतल्या जाल्यार आमी आमचोच पयलो मोग करूंक आनी रिस्पेक्ट दिवंक जाय. तेन्नाच आमी आपल्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दिवंक पावतल्या. पेलो म्हणटाना आमचो कुटुंबूय आनी आमी मनान दवरूंक जाय. कुटुंबान मोग आनी संबंद बरो आसल्यार दुसऱ्या सोबें आमी मोगान जिवंक पावतल्या. तिसऱ्या सुवातेर तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 44. मोग करतल्यांचो मोग करूंक सोंपें, पूण आमकां वायट करतल्यांचो मोग करूंक आनी तांचे पासत मागूंक एकदम आगोड. पूण जेन्ना जेजूची उतरां आमी जियेतल्या तेन्ना देव आमचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो, आमची मागणी आयकतलो आनी आमकां आपले कुरपेन भरतलो. सुरवातेक सांगलेले गोंडेंत ह्या संदेशकारान आपणाक वायट करतल्यांचो मोग केलो, सेवा केली आनी तांचे पासत मागले. आनी निमणें म्हणल्यार जमीन रोवूंक आनी तिचो परामोस करूंक सर्वेस्परा देवान मनशाक त्या वैकुटाचे बागेंत घालो. जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 15. सृश्टी आमकां देवाचें देणें. आमचें जिवीत सृश्टीन गुंतलोलें आसा, पूण मनशान आपल्या आशेक लागून सृश्टीक दूख दिल्या, संबंद तोडून उडयला. परामोस करूंक दिल्ले ताकाच आमी दूख दिल्या. मोगान सांबाळ करचें सोडून देवाची बाग आमी गाव्यांनी आनी रोगतान भरल्या. मोगाचें नातें तोडून उडयलां. श्रीसूचो मोग करून सांबाळ करून मोगाचें नातें परतें बांदुया. हो आयजूय आमकां उलो जाता. मारीन आपल्या जिवितांत सदांच दुसऱ्यांचो मोग केलो, तांचे सोबें मोगाचे संबंद बांदले, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावली, ती दुसऱ्यांचें दूख आनी अडचण्यो समजोली, सेवा केली आनी आदी. तिचो मोग जालो देवा सोबें, आपल्या कुटुंबा सोबें, दुसऱ्या मनशा सोबें आनी सृश्टी सोबें. आमी तशेंच करूंक साबीण मांयचे विणवणेन ह्या नव्यानाच्या मागण्यान आमी मागुया. पवित्र कुर्साचे कुरेन
निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बेलंकनी भलायकेचे सायबिणीक नोवेन. ए बो पवित्र आंकवारी, बो पवित्र त्रित्वेन, तुका सुरवेक थावन जेजूची आवय जावंक विंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते गोडेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोश चोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखोवलेल्यांचे माये, तुवें हे कुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक केरीत शेकाय बसायल्याय, तर तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गोरजांनी कोर. तुज्या पुतान सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनोती करतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर, ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. हांगा तुज्यो गरजो उचारच्यो. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीर आसलेलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदतां. तर तेच कुशलकायेन जी कुशलकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यांत आसतना भोगली म्हजें मागणें आयकून घे. ए देवाचे माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोलोलें. हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. हे संस्थेल्याचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पावसांत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागतां, ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतलें. म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. आतां 9 पावटी नोमान मोरये म्हणच्यो.